तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कथाव तकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो काळो कथाव उजवाडाक पावय म्हाका सतावार ताकय म्हाका मरणांत जिविता उतरय म्हाका तुजे वाटेन सदां दायेन सरय म्हाका सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो काताव तकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक म्हज्या मोगाच्या भवनो भयणीनो भुरग्यांनो सद्या सो आयतार आचरण करच्या ह्या वखदां सबारांक कोरोना पिडी निमती इगर्जेक वचूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक साथ दिना तसल्या आमच्या सर्व भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा प्रती रितीन परगांवांत असलेल्या आमच्या भाव भयणींक मुंबईंत आनी भारताच्या इतर राज्यांनी आसच्या आमच्या कोंकणी भाव भयणी खातीर विशेश करून हे बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा ह्या वेळार तुमच्या खातीर परगांवांत असलेल्या आमच्या भावा भयणी खातीर कश्ट आकांतांत वळख जाल्ल्या खातीर कोरोना पिडे वरवीं कश्ट केल्ल्या भावा भयणी खातीर इतर पिडे वरवीं कश्ट केल्ल्या आमच्या भावा भयणी खातीर विशेष करून हे मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता सांगात आस देवादीन मतेयास चार्ल्स एफेक्स मिनेजसाच्या आत्म्यापासून मीस भेटयता रोज मिनेजस लंडन देवादीन रिटा मोंतेरोच्या दुसऱ्या वर्साच्या मरणसुगडास कडून एमएससीचे बलिदान भेटयता अरुण डिसोजा आनी कुटुंब बेंगळुरू नीट परीक्षा बऱ्यान बरोवच्या इराद्यान देवाचो आदार मागून मिसाचें बलिदान भेटयता डॅरन फर्नांडीस मंगळुरू आपल्या जल्मादी संदर्भी अर्गासन भेटयता डायना डिसोजा उडपी देवादीन सिसिलिया डेनियल मेंडोर्सा हांच्या आत्म्या मीस दिता इल्डा मस्करेनस मुलुंड मुंबई देवादीन ब्रिजित झेवियर मस्करेनसच्या आत्म्यापासून मीस दिता पाऊल मस्करेनस मुलुंड मुंबई अर्गासन भेटयता वेलंकनी मायाच्या मनाक मार्टिन पिंटो आनी कुटुंब पुणे अर्गासन भेटयता एंट्री लोबो आनी कुटुंब पुणे ताकोडे देवादीन बेनेडिक्टा पिंटोच्या 7व्या वर्सा सुगडास कडून मिसाचें बलिदान भेटयता सिप्रियन पिंटो आनी कुटुंब कंदिवली मुंबई देवादीन शीला कामिल सल्डानाच्या आत्म्यापासून मीस भेटयता रॉनी डिसोजा विद्याविहार मुंबई रैमन डिसोजाच्या कुटुंबाच्या सद्याच्या आत्म्यापासून मीस भेटयता जसिंता डिसोजा विद्याविहार मुंबई अर्गासन भेटयता सांजुदाच्या मनाक कॅरल सिक्वेरा मंगळुरू सांजुदा मारी फार लबल्या बऱ्यापणाक अर्गासन भेटयता मिनेश रातोड मुंबई ते पासून मीस भेटयता जॉन पी लोबो मुंबई हे सर्व बसोत मागया आम्हा समेस्त बसोत मागया जे कोणा मागतना बसयला सूड आसकडया तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं
परिस्थिती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो बक्षण्याचे जिवीत आमचे जावंक जाय आमी सूख करतना एरा लागचें बक्षणें मागोवन नवें जिवीत जिवंक आनी सुकलेल्या आमच्या भाव भयणींक काळजांतान बक्षूंक देवाचो आदार आनी कृपा विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया नितळ काळजा मनांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया एकडी बोर दोळे दांपया मोगाळाचे सू दिसपट्टे आमच्या जिवितांत संवसारी अभिलाशेक लागून कुडीच्या वडण्याक लागून जायते पटी आमी पाप केल्ले आसा पातकान आमी पडलेले आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा बक्षणें मागोवन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय मोगाळाचे सो जायते पोटी आमी पातक केल्लें आसा एरांक दुखयलेलें आसा पूण आमच्या गर्वेक खाळसा नेमती बक्षणें मागोवंक फाटीं सरलेलें आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चातापोवन बक्षणें मागोवन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय मोगाळ जेजू जायती आमची भाव भयणी सूख केल्ल्या वेळार बक्षणें मागोवन म्हजे लागीं आयिल्लीं आसात पूण दारूण काळजो जाल्लो हांव बक्षूंक तयार ना जाल्लो आसा ह्या मुखांतर तुका मात्र न्ही म्हज्या भाव भयणीक दूख दिल्लें आसा पश्चातापोवन बक्षणें मागोवन म्हणटा हांव सम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उसळी आणि शांती ताच्या ईसा सोसरी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमिया ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता सुमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन
प्रार्थुया. इकडी बरे दोळे दांपिया आमच्याच ते सवां बसोत गरजां बसोत मागे प्रती रितीन आमकां बोगसूंक कश्ट मागतात ते आमच्या भाव भयणी सुडास कडया तांचे बसोत आमी मागे. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा सर वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दया दिश्ट घाल. सगळ्या काळजां तुजी सेवा करून तुझे बक्षणे जोडूंक आमकां फोव कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. शिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो तरी पातकी तांकां वेंग मारता. सर्वेस्पोर पारीकपण घेतल्यांचे पारीकपण घेतालो कित्याक तो ताच्या पातकाचे लेख दवरता. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बोगशी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसतली. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताज्यान सर्वेस्परा लागीं काकुळट कशी मागूंक जायत. आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकाचें बोगसणें ताज्यान कशें मागूंक जायत. मासा रक्ताचो जावनी तो राग धरून रावत जाल्यार ताच्या पातकाचें बोगसणें ताका कोण दीत. निमाण्या वस्तूंचो उगडास धर आनी दुस्मनकाय सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास धर आनी आज्ञा पाळ. आज्ञाचो उगडास धर आनी तुज्या पेल्याचेर रागार जायनाका. महोन्नताच्या सोल्याचो उगडास कर आनी अपराधाची पर्वा करिनाका. झगड्यांतावन पयस राव आनी तुजी पातकां उणी जातली. कित्याक रागिश्ट मनीस झगडी उपजायता, पातकी इश्टागाट तुटयता आनी शांतीन जियेतल्या मनशा मदें दुस्मनकाय उत्पन्न करता. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोर सगळो कणवळो आनी दया राग करून सावकार काकुळती नापा. सर्वेस्पोर सगळो कणवळो आनी दया राग करून सावकार काकुळती नापा. आत्म्या मुज्या सर्वेस्पोराक हरसी. जिवा मुज्या ताचें पवित्र नांव नावा. आत्म्या मुज्या सर्वेस्पोराक हरसी आनी ताचे स्वरूपकार केदेंच विसरो नाका. सर्वेस्पोर सगळो कणवळो आनी दया राग करून सावकार काकुळती नापा. तस्सर तुज्या अपराध भोगशिता. सकळ पिडा वखद तो दिता. पोनांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पोर सगळो कणवळो आनी दया राग करून सावकार काकुळती नापा. तासो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. वयतो सदां काळ राग धर रावसोना. आमच्या पातकां फावो त्या मापान तो क्यास्त लायना. आमच्या गुन्यांवा फावो तें पारीपण तो घेना. सर्वेस्पोर सगळो कणवळो आनी दया
सावकार काकुतीना पा सर्वेस पर सगळो कोणवळो आनी दया राग करू सावकार काकुतीना पा सांत पावलोन रोमाघरांक बरयल्या पात्रांतले वसाप भाव भयणीनो कित्याक आमचो मदलो कोणूच आपणा खातीर मन जियेना वा आपणा खातीर मन मरना आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मरता जाल्यार ते सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचीच कित्याक जिवांत असलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय जय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवांत उठलो देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसो भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तवळ पेत्रून जेजू सरशी येवन विचारलें सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षिसय 7 पावटींगी जेजून ताका जाप दिली 7 पावटी न्ही बगार 70 पावटी सर्गीच्या राज्य अशें म्हणयेत एक रायान एक पावटी आपल्या साकरा लागचें लेख घेवंक खुशी बेली लेख घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताच्या बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलेलें सक्कळ विकूंक जाय म्हूण ताच्या धनयाची हुकूम जाली तवळ तो साकूर धनयाच्या पांयां पडोन म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून पराती लागलो धनी साकराचेर मोवाडलो आनी ताचें रीण माफी करना ताका वचोंक सोडलो पूण हो साकूर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो आनी एक संगाती साकूर ताणें हाका 100 रुपया देवें आसलें हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गोळो चिडून म्हळें म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर तवळ तो सांगाती साकर हाच्या पांयां पडोन म्हाका थोडी पुरसत दी आनी सगळें तुजें हांव फारीक करतां म्हणून पराती लागलो पूण हो साकूर आयकना जालो मात्र न्ही ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेंत दवरयलो घडयली संगत पळोवन एर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धनयाक कळयली तवळ धनयान त्या साकराक आपणा उजीर आपोवन लावंक म्हळें नसत्या आनी साकरा तुवें म्हज्या लागीं परातलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवें तुज्या संगाती साकराची दया करी जय आसली न्ही धनी इतलो रागार पेटलो की आपणाक देवें आसलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्याचें अधीन केलो आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजान तोंड बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता क्रिस्ततें म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो आयची तिनी वाचपां जांपुरो सिराकाच्या ग्रंथांतलें पयलें वाचप सांत पावलो रोमाघरांत बरयल्लें वाचप वा आयची सुवार्ता आमी आयकली जाल्यार तांचो सर्व संगती आमकां एकामेका बगसून जिवंक उलो दितात पूण कोणा लागीं आमी विचारलें जाल्यार ह्या वाचपा प्रमाणे आमचे जिवे रुता करी जे म्हळें जाल्यार चडावत जाणांची जाप अशी आसतली खंडीत की हें पाळूंक भोव कश्टांचें कित्याक सूख केल्ल्या आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक आमकां कश्ट मारतात सूख केल्ल्या म्हज्या भावा भयणीक बोगसूंक
म्हाका जायना हें फकत देवाच्या उतरांत मात्र आटाप येत पूण जियोंक असाध्य म्हणलें एक जाप जायत्यांत हांव येवच्याक दुबावना म्हण येत. म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो, मनशाक साध्य म्हणलें खंयचेंच ना. सौर संगती साध्य नासलेल्यो संगती जेजून कितेंच आमकां शिकोवंक ना ते. बगार सर संगती साध्य आशिल्ल्यो त्यो जेजू आमकां शिकयता. पयल्यान पयलें आमी आयच्या किर्तनाक गेले जाल्यार सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दयाळ, राग करूंक सवकास काकुळतीन अपार म्हणलें संदेश प्रकट करता. सर्वेस्पर आमची सर्व अपराध बक्षिता, सकट पिडांक तो वखद दिता, पोरणांतलो आमचो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तो आमकां नेटयता म्हणटा किर्तनकार. देखून आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा करसी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा करसी आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसर नाका. तुज्या जल्मांत हांव येदळ पर्यंत सर्वेस्परान तुजे उतरल्या दया खातीर, तुका बक्षिल्ल्या खातीर, तुका एक नवो अवकाश दिल्ल्या खातीर सर्वेस्पराक अर्से म्हणटा किर्तन. कित्याक सर्वेस्पराचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय. सर्वेस्पराचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय. आवय बापायचो क्रोध आपल्या भुरग्यांक थंय कितलो काळ उरत, कांय थोडी मिनटां, कांय थोडे सेकंड्स उरतीत. ताच्याकी उरतो देव, ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. वय तो सदांच राग धरून रावचो ना, बिलकुल तो राग दवरून रावना. आमच्या पातक्यांक फावो त्या मापान तो केस्त लायना उडास दवरा आनी आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण तो घेना. जर तर आमच्या पातक्यांक केस्त लायलेले जाल्यार आज हांव आनी तूं येदोळ जिवांत उरतें ना. जर तर आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण ताणें घेतलें जाल्यार ह्या संवसारांत एकच एक मनीस आज आसतो ना, सगळो नासा तो कोण ना. पूण देव सगळो कणवळो आनी दयाळ जाल्ल्यान, राग करूंक सवकास जाल्ल्यान, काकुळतीन अपार तो जाल्ल्यान आज हांव आनी तूं जिवंत आसा. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देवा मुखार आमचे अपराध ताका उडासा येनांत. देवा मुखार आमची पातकां ताच्या मतीं उडासा येनांत. बगार ताचो काकुळतीसून भरलेलो तो मोग सदांच ताच्या दोळ्या मुखार आसा आनी त्या काकुळतीन आमकां तो बक्षिता. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, असल्या गूण कणवळ आनी काकुळतीन भरलेल्या दयाळ सर्वेस्पराच्या त्या मोगाक वळख जाल्ले आमी कांय तरी इल्लीशी काकुळट दाखयचय, कांय तरी इल्लीशी बिरमोत दाखयचय, कांय इल्लीशें बोगशाणें आमी दिजय म्हणटा देवाचें उतर. देखून सिरकाच्या त्या पयल्या वाचपांत, सिरकाच्या ग्रंथांत सिरकाचो तो ग्रंथ असो बरयणार म्हणटा राग आनी क्रोध ह्या दोनी वस्तू नसतो. राग आनी क्रोध, राग म्हणजे तुमी जाणांत जायत्या जाणांनी म्हणचें आसा, फादर म्हाका राग चड म्हजे पासत मागा, राग कंट्रोल जावचे पासत मागा. आनी हो राग थोडे पटी कितें करता, तो राग थोडे परी क्रोधान बदलता. आनी राग क्रोधान बदलतना थंयसर अनाहूत घडटा. आमी पळयता एणे तेणे पेपरार आनी पुरा, पुतान बापायक जिवेशी मारलें, पुतान आवयक जिवेशी मारलें, बायलेन घोवान बायलेक जिवेशी मारलें. म्हणजे आसा भावान भावाक जिवेशी मारलें. कित्याक तो राग आसलो, क्रोध जालो, क्रोध आवेश बरी जाता आसतना मेळलेल्या हातांत आमी मारता आनी मुकलो मनीस मरण पावता. देखून राग जावं दी, क्रोध जावं दी, ह्यो दोनी संगत्यो नश्ट्यो खोट्यो बऱ्यो न्ही. तो तातूंत रागान जावं दी, क्रोधान जावं दी, तूं कांय आपणोंक शकनाय, तूं सगळें होगडायताय. देखून आसता राग आनी क्रोध ह्यो दोनी कांयच आपणावंक शकनात, जायतें होगडावन घेता हांव. देखून हाचे तावन आमी पयस रावचें बरें. कित्याक म्हळ्यार पातकी मनीस, केदाळ खोटो मनीस ह्या रागाक आनी क्रोधाक वेंग मारता. देखून पयले वाचप म्हणटा तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय तूं ताका बक्षी.
आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजीं पातकां सर्व बगसतलीं. पळय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवाच्या आज्ञा सवगडा आसतवर, देवाच्या उतरां सवगडा आसतवर आनी तुज्या पेल्याचेर रागार जायनाका. महोनात देवाच्या सोल्ल्या सवगडा आसकर आनी अपराधाची पर्वा करिनाका. झगड्यांत तावन पयस राव, तुजीं पातकां उणी जातलीं. पळया, झगड्यांत तावन पयस राव. देखून मातेवाच्या वांजेलान म्हणटा, समाधान आडू वावुरता ती कितली बागी, ताका देवाची भुरगीं म्हणटले. समाधान, कुटुंबांत समाधान, वाड्यान समाधान, सस्यमारा समाधान आमी आडू वावुरता जाल्यार आमकां देवाची भुरगीं म्हणटले. देखून झगड्यांत तावन पयस राव आनी तुजी पातकां उणी जातलीं. कित्याक रागिश्ट मनीस झगडीं उपजायता, रागिश्ट मनीस झगडीं उपजायता. झगडेंच ताचें सर्वस्व म्हणले बरी तो करता. पातकी इश्टागात तुटयता. कित्याक पळया, रागिश्ट मनीस झगडीं उपजायता आनी झगड्या मुखांत आसली इश्टागात संबंद तो तुटयता. शांतीन जियेतल्या मनशा मध्ये दुस्मानकाय उत्पन्न करता. कोणाच्याय काही खबरेक नासलेल्या त्या मनशा मध्ये राग करून झगडोवन बेश्टेन आसलेली नाका जाली सगळी दुस्मानकाय तो उपजायता. देखून ह्या रागातावन, ह्या क्रोधातावन पयस राव. जर तर तुजो भाऊ भयण सुख करता जाल्यार तांकां बोगसूंक फाटीं सरनाका, बोगशी. आनी थवळ तूं मागणी करताय तेन्ना देव तुजी पातकां बक्षितलो म्हणलें स्पश्ट विचार आयचे पयले वाचप दिता. देखून ह्या मुखांतर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सांग पावलो रोमाघरां बरोवन कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, हांवें आनी तुवें आमचे खातीर जियोवचें न्ही, आमच्या कुटुंबा खातीर जियोवचें न्ही, आमच्या भुरग्यां बाळ खातीर जियोवचें न्ही. तो म्हणटा आमी सोम्या खातीर जियेसय, आमी सोम्या खातीर जियेसय, सोम्या खातीर मरसय. आनी तवळ मात्र ह्या रागातावन, ह्या द्वेशातावन आमी पयस सरूंक शकतले. हांव तवळ मात्र चूक केल्ल्या म्हज्या भावाक ह्या भयणीक बोगसूंक आमी शकतले. हांव वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें उतर हांवें जर तर तुमकां सांगलें जाल्यार थोड्यान म्हणचें आसा, हें शर्मावार मायका मुखार उबें रावन सांगूंक सुलाभ पूण जिवंक कश्ट. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, संत भक्तांच्या जिवितांत आमी गेले हांव जाल्यार, हे पावलूच्या जिवितांत आमी गेले हांव जाल्यार, तो म्हणटा हांव जियेता जाल्यार सोम्या खातीर, हांव मरता जाल्यार सोम्या खातीर. अशें हे काल हे संवसारी तात्काली जिवीत 4 दिसांचें. ह्याच्या उपरांत आमी मरतले. हांव आमची कूड कुसतली, आमी मातये सारे जातले. हांव आमी सगळीं नाश जातले. हांव आमी कुसोन वेतले. हांव आमचें अस्तित्व ह्या संवसारांत आसचें ना, आमचें नांव पर्यंत ह्या संवसारांत आसचें ना म्हूण आमी समजून घेता जाल्यार आमचो राग उणो जातलो, आमचो क्रोध उणें जातलो. सुकोन गेल्ले आमच्या भाव भयणीक बक्षूंक आमी शकतले. हांव आनी तसलें जिवीत आमचें जावंक जाय. आनी तशें जायचें जाल्यार हांवें म्हणूंक जाय, हांव जियेता जाल्यार सोम्या खातीर, हांव मरता जाल्यार सोम्या खातीर. आनी सोमींच म्हजें सर्वस्व म्हणून हांवें ओळखूंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आयच्या सुवातेक आमी आयले हांव जाल्यार भोव अपुरबायची सुवात आयची. जेजू एकामेकाक बगसून जिवंक उलो दिवची. पेद्रू जेजू लागीं एक सवाल विचारता, सोम्या म्हजो भाव सूख करीत आसा जाल्यार कितले फावटी ताका बक्षीत? 7 फावटींगी वा 6 फावटी? आनी जेजू म्हणटा 7 फावटी न्ही, 7 × 7 7चे 70 फावटी तुवें ताका बक्षीस जाय. जर तर तुजो भाव सूख करून तुजे लागीं बक्षाणें मागता जाल्यार, तूं बक्षिनाय जाल्यार तूं एक कपटी मनीस, तुवें अहंकारी मनीस, तुवें गर्वी मनीस, तुवें रागिश्ट मनीस म्हूण तूं दाखोवन दिताय. देखून तुवें तुज्या भावाची पातकां बक्षूंक जाय. देखून तो एक दृश्टांत दिता. दुनियान साकरां लागचें लक घेवंक लागतना दुनियाक एका साकरान 1 करोड रुपये म्हजो दिवंक आसलो. आनी तो व्हड तुजें सगळें आस्त वीक, तुजें घर वीक, तुजें सगळें आसलें वीक आनी तो दुडवाण म्हाका दी म्हणून राय ताका बेश्टायतना तो रायाच्या पांयां पडटा आनी म्हणटा, म्हाका थोडी फुरसत दी, म्हजे लागीं कांयच ना. आसलेलें तें घर रिणार आसा, आसलेलीं भुरग्यां थंयसर कांयच ना. असले संदिग्ध परिस्थितीर हांव आसा. आनी तूं अशें म्हणटाय जाल्यार हांवें वीक पियोवन हांवें आनी म्हज्या कुटुंबान मरत जाय कोण ना म्हणून तो रडोवन दुनियाच्या पांयां पडून रुदानार आसतना दुनियाचें काळीज बिरमोतीन भरता. आनी दर्या म्हणटा, जायत तर वच, तुवें म्हाका रीण दिवचें नाका, वच, तुका हांव बक्षिता म्हणून ताका तो धाडटा. आनी तो मनीस बक्षाणें जोडलेलो गेलो आनी ताच्या आनी एक सांगाती साकराक तो मेळ्ळो, इश्टाक तो मेळ्ळो. ताणें हाका फकत 100 रुपये दिवंक आसले. तसो गोळो चिरडून ताका तो म्हणलो, आतां ते 100 रुपये दी.
ताणें दिवंक ताचेर तो म्हणलो म्हजे लागीं नांत थोडी पुरसत म्हाका दी वो आयकलो ना आनी ताका कसब्याच्या हातीन दिलो पुलिसाच्या हातान दिलो बंद करिलो ताका कैदेन दवरलेलो आनी ताका कश्टलें ताणें मारयलें ताका आनी ही संगत उरल्या सकरांनी धन्या सांगली धन्यान ह्या सकराक आपयलें आनी म्हळें कोरडांनी देवें असलें हांवें तुका बक्षिलें 100 रुपयाचें देवें आसलेलें त्या सकरा तुका बक्षूंक जावना गी आनी ह्या संदर्भार धन्या राग आयलो ताका ताणें कसब्याच्या हाती दिलो पयशाक पयसो फारीक करीसर ताका ताणें सोडूंक लायलें ना पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जायते बोगसाणें जोण घेता जायते कोणातावन म्हज्या पेल्यातावन म्हज्या बापायतावन म्हज्या भयणीतावन म्हज्या भावातावन म्हज्या आवयतावन म्हज्या सेसा मऱ्यातावन म्हज्या धन्यातावन हांव जायते बोगसाणें म्हज्या देवातावन निरंतर बोगसाणें हांव जोण घेवंक शकता पूण कांय तरी सूख केल्ल्या म्हज्या भावाक बोगसाणें दिवंक हांव कितें फाटी सरतां कित्याक फाटी सरतां म्हणून पुरो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो तुमी हे शर्मावर सांगूंक सुलाभ जिवंक कश्ट ना जिवंक कश्ट ना जिवंक सग संगती सुलाभ असाध्य म्हणल्यार खंयचेंच ना सर संगती साध्य मनशांनी सोमयान हे आपल्या जिवितांत करून दाखयलां तुमी मनशां सोमी देव मनीस न्ही म्हणून वय सोमी देव सोमी मनीस न्ही सोमीच्या सायबार जल्मल्लो तो देव तरी ताणें आमकां बक्षिलें कुर्सार पर्यंत उमकळो नासतना ताच्या दुस्मानाक ताणें बक्षिलें सोम्या भायर जायते सांत भक्त आसात तांणी आपल्या दुस्मानाक बक्षिल्लें आसा पुवी सभेचो पयलो मार्तीर सा स्तेफान ताका फातरावन विशीं मारता आसतना ताणें म्हणलें बापा हो अपराध तांचेर मांडी नाका म्हणून आस्त्या तोंडान तो देवा लागीं मागतालो ह्या तांच्या दुस्माना पासत तो मागतलो तो मनीस तो देवनी म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो स्तेफान मनीस देवनी पूण ताचेर बोगसूचो गूण आशिल्लो शेगूण आशिल्लो तशेंच सा लॉरेस कायलीर ताका बसताना तो म्हणालो एक कुस म्हजी बाजली आनी एक कुशी परती म्हणटा आसतना तो म्हणटा त्या ताच्या दुस्माना पासून मागून आशिल्लो बापा बक्षी तांकां वय व्हरतो शेगूण म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो व्हरतो शेगूण सा सिसिलियाक कुराडीन ताची तकली उक्ती करून जिवेशी मारता नाय तिणें तेजे दुस्मानाक शिराप मागलेलो ना बरें मागलें आशिर्वाद मागलो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी तुमी म्हणशात त्या आदल्या काळार सुमार वर्सां फुडें पूण आमच्याच काळार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पापा जुवांव पावलाक एका मुस्लीम भावान गुळो मारतना आमच्या पाप साहेबान जैलाक वचून ताका पटलून धरलो ताका वेंग मारली आनी ताका बक्षिलें ताका उमो दिलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जुवांव पावली एक मनीस देवनी सश्ट राणी मारिया तिका जिवेशी मारलें दारासिंग म्हणल्या एका व्यक्तीन जिवेशी मारलें सिस्टर राणी मारियाक पूण सिस्टर राणी मारियाची आवय आनी तिची भयण जैलाक गेली दारासिंगा मेळ्ळी ताका पटलून धरलें ताका राखी बांदली आनी आपलो भाव म्हूण स्विकार केलो संपूर्ण दिन ताका बोगसाणें ताणें दिलें आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन पळय ह्या करणे मुखांतर दारासिंगाचें काळीज परिवर्तन जालें मन परिवर्तन जालें वय म्हज्या मोगाच्या भावार भयणीनो सिस्टर राणी मारियाची आवय भयणी मनीस वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो उरिसांत थोड्या वर्सां फुडें ग्रामस्टेन आनी तेचे 2 जाण पुताक ऑस्ट्रेलियाच्या त्या मिशनरींक उरिस्सा म्हणल्यार कंदमाल म्हणल्यार एका हळ्ळेंत तांकां थंयसर थोड्या मतान तेणी उजो घालून उलपन जिवेशी मारलें आनी संगत ताच्या बायलेक आनी त्या दुवेक विचारलेल्या वेळार तांणी म्हणलें आमी तांकां संपूर्ण रितीन सोमेलाकचें बोगसाणें मागता कित्याक नयन अर्पणां तांणी केल्ली ती सूख देव तांकां बोगसूं दी म्हणाली ती मागीर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो तांणी शिराप मागलो ना तांणी क्रोध मागलो ना तांणी वायट मागलें ना बोगसाणें मागलें आनी हें तांकां साध्य आमकांय साध्य आसा कित्याक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एका आवय बापूय आसात आनी ताचो पूत वा धूव तवळ सूख करता जाल्यार ती तांकां बक्षिनात गे घडयेन तांची सूख ती विसरतात आनी परतून पटलून धरतात उमो दितात एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांची सुखी तवळ केल्ले अपराध महाघोर अपराध आसा जाल्यार बक्षूंक तयार आसा जाल्यार एक भाव आपल्या भयणीक बक्षूंक तयार आसा भयण आपल्या भावाक बक्षूंक तयार आसा भाव भावाक बक्षूंक तयार आसा आनी भयण भयणीक बक्षूंक तयार आसा जाल्यार एक इश्ट इश्टिणीक बक्षूंक तयार आसा आनी इश्टीन इश्टाक बक्षूंक तयार आसा जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो म्हाका आनी तुका कित्याक बक्षूंक जायना बरें मन आसा जाल्यार बरें काळीज आसा जाल्यार सरसंगती साध्य हें बोगसाणें दिवचें तें बरें मन आमी जोडचें जाल्यार एक देणें म्हूण मानून घेवचें बोगसाणें एक वर्तें तें देणें देवातावन येवचें देवातावन मनशातावन येवचें वा हेरांतावन जोड घेवचें देणें न्ही
हे बोगसण्याचें देणें देवातावन सर्वेस्पोर देवा सर्गा संवसाराच्या दुनियातावन येवचें तें देणें तें वर्तें देणें म्हूण मानून घे जाय आनी हे बोगसण्याचें देणें आमकां मेळचें जाल्यार आमी मागण्याचे मनीस जाय आमी भावार्थाचे मनीस जाय आमी सताचे आनी नितीचे मनीस जाय सोम्याचे खरें पाटलावदार जाय तवळू हे बोगसण्याचें देणें आमचें थंय देंवन येता तवळू म्हज्या दुस्माना बोगसूं म्हाका लज बगना म्हज्या दुस्मानाच्या मुखार दिंबयेर पडून सूख मागूंक की म्हाका बेजाराय बगना हांव संतुश्ट जाता तृप्तिवंत मनीस जाता कित्याक हांव दारूण काळजो आसूं न्ही हांव राग आसूं न्ही हट्टी वा कपटी मनीस हांव न्ही हांव सादो आनी बळो देखून सादी बळी कितली बागी सगळी पृथ्वी जातली तांचें दायज म्हणटा देवाचें उतर देखून नितळ मनान आमी मागणें केलें जाल्यार आमकां देव पळोवंक मेळटलो आनी ह्या मुखांतर देवाचें देणें बोगसण्याचें देणें आमकां फावो जातलें आनी आमी आमच्या सूख केल्ल्या भावा भयणीक बोगसूंक शकतले हांव जेन्ना आमी सुकोन पडटा हांव ते दाडा कलतेपणान बोगसणें मागूंक की आमी पाटी सरनाव आमी बोगसणें मागतले मनीस जातले हांव बोगसणें दितले मनीस जातले हांव अशें सोम्याचें प्रतिरूप आमी जातले हांव तसलें जिवीत आमचें जावच्याक सोम्या आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन आमचो भावार्थू सारया सगळीं सांगता आमी म्हणया सतमानता देवाक सर्वपदवेदरा बापाक सर्गांनी प्रितुमेच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभवलो अवकार मुरयेतां जल्मलो पोंच पिला ताका ताणें कसोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निगेविलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पदेदा देवाच्या उज्या बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांनी मुर्सबे येतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें बोगसणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन मुगळ भावानो भयणीनो आमी आतां उसारलेल्या भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांयां तळा आमी आतां समर्पण दिवया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी कुर्सार आमचे खातीर मरोन बोगसण्याची देख दिल्ल्या जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन आपणा ताब्यान दिल्ल्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां कुरपेन बर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आमच्या राष्ट्राच्या समेस्त फुडाऱ्यांक तांकां लाभले सवेसो अवकाश बऱ्यान गळसून आपलो स्वंत फायदो लेखी नासतना निस्वार्थपणी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक तांचे थंय बरें मौन रस म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक प्रायवतांक आनी विविध समस्यांनी कश्टोंच्या भाव भयणीक तुजे कुरपेन बर तांच्या कस्तान आनी पिडे शिडेन निराशी जायनासतना धैर्यान जियेचें तुजी कृपा फावो कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक प्रस्तुत काळार आमच्या समाजांत आयलेली कोरोना म्हणल्या पिडेची सर करगां तूं निवार तशेंच सर्व इतर पिडे वळतल्या भाव भयणीची काकुळत कर काम नासलेल्या भाव भयणीक कामाचें देणें लाभय आमच्या समेस्त कुटुंबाक बरवशान आनी बाबार्थान जिवंक तुजी कृपा दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर एकठांय जाल्ल्या ह्या माध्यम मुखांत मिसाचें बलिदान भेटयतल्या समेस्त बाबार्थ्यांची काकुळत कर तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बर तांणी दिसपट्ट्या वावराचे तुजे बेसांव घाल कुटुंबांत शांती समाधानाचें मोगाचें बोगसण्याचें मायपासाचें जिवीत सरूंक तांकां तुजी कृपा लाभय बोगसण्याची देख घेवन सोम्यान दिल्ल्या बोगसण्याची देख घेवन आमकां दुखयलेल्या बोगसूंक माया मोगाची कुटुंबां बांदूंक आमकां तुजी कृपा दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आज जायतीं भुरगीं नीट परिक्षा बरयतात ती नीट परिक्षा बरोवंक तांकां जाणवाय दी गिन्यान दी धैर्य लाभय आनी अशें तांच्यो फुडार नंदन कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक एक घडी बर दोळे दांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर जे कोणा मागता बसयला तांचे खातीर तांच्या सर्विरेद्या खातीर आमी विशेश करून मागया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसा कुटुंबांत आमी जियेता समाजांत आमी जियेता ह्या संदर्भार आमी सूख करता हेरांय सूख करतात एकामेका बोगसून जिवंक आमकां कृपा सकत बळ दी म्हण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन
बापा सर्गीच्या देवुंडो घेवा सर्वेस्परा जलस्तर आम्ही वस्तू उदारपणा दिला तो नामृत्यू दिला पुन्हा आपला जीवित सोंडा जातो सस्ताच्या सस्तावासई आमका बदलू उड्या वायरा संगी बापा जीवन सर्वेस्परा जलस्तर समोर उदारपणा दिला जातो सस्ताच्या वासई तुझी कृपा दुसरे कंचे आमका नाका आपा बापा सर्गीच्या देवुंडो घेवा रक्तमासान क्रिस्ताच्या ती आमका बदलू म्हणजे भाऊ बहिणीनं म्हणजे तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वे दादेव मानतात असले जावं म्हण मागाते हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या आख्या पयसेवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा दयेन आमची मागणी तू ऐक आणि आमची देणी मानून घे आणि आम्ही जण एकल्यान तुझ्या मना केल्ले भेटवणी समेस्ता सोडवण उपकार कर ह्या आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजाव बारूया आम्ही ती सर्वेस्परात भूभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया पय अशा मी करू पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई आम्ही तुका दिन वासू फावो हो काही दोन्ही ती स्वानी आमच्या फायद्यासो आपल्या जन्मान दिलो आमका दाणे जन्म नव जेवेत नवे आपल्या कष्ट मरणावरवी सोडयली आमका पातकांतली आपल्या पुन्हा जिवंतपणा जिंकले आम्हा समेस्तान जिवीत ससनाचे आपल्या महिमे सर्गा प्रवेशावरवी उघडली आमका दारां सर्गींची देखून आता सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता Kalbaranso सर्वेस पोतू सर्गानी संसार बोलला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका सर्वेस पोराचे नावे येता ताकद उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका मगर भावनो बहिणीनो भो अपुरबायची भो पवित्र घडी आता आम्ही संभ्रमता हे संदर्भार सगळे आमचे जिवीत समयाच्या पांया तळा समर्पिया जे कोणाक आमचे ते राग आसा वा आमकां कोणा थंय राग आसा त्या मनशांचो उडास काडया काळजांतल्यान बोगसूचे प्रयत्न आमी करया सूख करचो आमचो स्वभाव पूण बोगसून जियोवचो तो स्वभाव देव सैंबाचो स्वभाव म्हणलें मानून घेवन एकामेका बोगसून जियोवंक कृपा मागया सकत मागया बोळ मागया आनी आमच्या दुस्मानाचो उडास काडया काळजांतल्यान बोगसून जियोवची कृपा मागून घेतया बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची
तेच परी चव्हाण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली न्ही म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें रगत पातकाचे बॉक्साने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कराती. बवडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवानपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीतच उंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरोवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दय कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरे देवाच्या माया संगती ती सपती भाग्यवान सुसय भाग्यवान धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. दिसपडटे आमच्या जिवितांत जायते बोटी देवा तावन हेरान तावन आमी बोक्साणें जोण घेता. तेच बोक्साणें हेरान थंय वांटून घेवंक सोम्यान शिकलेल्या मागण्या मुखांत्र देवाची कृपा काकुळट मागोवन सोम्यान शिकलेल्या मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या आमकां शेतांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वारांतले पिळशिड्यांतले आमकां निवार. देयकृणेचे वितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शांत रिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी आनी एक पोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सगळी आमी दिमी घालया हांगासर पळया. ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्त ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. आपणाक कश्ट दिल्यांक आपणाक थापडां मारतल्यांक थेंबी उडयतल्यांक कांट्याचो मुकूट सणसिल्ल्यांक किळ्यांनी ताचे हात आनी पांय रोंबयल्ल्यांक खुर्सार उबो केल्ल्यांक खुर्सार किडयलेल्यांक उमकाळयल्यांक केळकुळां केल्ल्यांक बलयांनी तपोवन ताचे कडवळ उक्ते केल्ल्या सगळ्यांक देवाची काकुळट आनी बोगसाणें जोड दिल्लो. बापा बक्षी तांकां ते कितें करता ते स्नेहांत म्हणून काळजांतान बक्षिल्लो आनी आमी त्याच बोगसाण्याच्या स्पिरितांत एकामेकाक बक्षूंक जिवंक उलो दिता. तो हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका भवना पूण तुज्या कासुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मगळ भावना भयणीनो क्रिस्त प्रसादाचो वेळ वो कारणांतर क्रिस्त प्रसाद उंड्या आनी वायना रुपार सेवंक आमकां साथ दिना. आत्मीक रुपान सेवचे प्रयत्न आमी करया. सुमी आमच्या काळजान तुवें आमच्या मनान तुवें आमच्या कुडीन तुवें आमचे तें तूं राव
बोगसाणेच्या स्पिरितान जिवंक आमकां करपा लाभय जशें तुवें दिल्लें बोगसाणें आमी स्विकार करता त्याच मापान आमी तें बोगसाणें हेर एकामेका ती वांटून जिवंक सगत लाभय म्हूण मागून सोमयाक आमचो करून घेवचे प्रयत्न करया. Kuwara kurpe sagora vandaniye Krista swaga swaga sargiraya durbolya kalzanuja Labai somya astuji krapa Kerjak sadami tuji seva Bidar kar kalzantya har ek disa Hadar sambar ye sargiraya Jivita kuvara urpe sagora Vandaniye Krista Swaga swaga sargiraya Durbolya kalzanuja प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमुगाळ बापा जेजूचे मास आनी रगत आमी आतां घेतलां हे सर्गींच्या देण्याचो गुण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी बगीचो कर अशें आमचें जिवेत न्ही बगार जेजूचें जिवेत आमचे भितर वाडत वसूं या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. एक घडी बरोबरशा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तुमकां समेस्तांक हांव शाबासकी पाठयतां. भोव अपुरबायन एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भक्तीपणान भेटयलेल्या तुमकां अभिनंदन आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणून फावो प्रती रितीन भोव अपुरबायचें संगीत करून ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमकां सांगात दिला. भाव मॅक्सी तुजो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. सगळे मिसाची मांडावळ केल्ल्या भाऊ जयसनाचो उपकार बावडटाना वसप वसल्या भयण विल्माचोय हांव उपकार बावडटां. तशेंच हे सगळे मिसाचें बलिदान भोव अपुरबायन तुमच्या घरांनी तुमच्या माद्या मुखांत पळोवची मांडावळ करतात. देवीवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल तसो मलाक भाऊ विनोद गंगोळ्ळी तसो पूत अविनाश गंगोळ्ळी तशेंच अनुपम गंगोळ्ळी आनी सर्व ताच्या कुटुंबाच्या सदस्यो मनपूर्वकी उपकार बावडटां. आज प्रती रितीन अविनाशाक सर बरें मागता. लग्ना जिवितांत आज एकवटच्या ताका सर्वेस्पोर देव आशिर्वादाने भरून दी. आयच्या दिसा ताचें लग्नाचें जिवीत हो मंजूर फिरगजींत सुरू जाता. ताका आज ताचें काजर असो दीस म्हणजे आज ताका काजर 10:30 वरार हो मंजूर फिरगजीन ताचें रस्पेर ह्या संदर्भार एक नव्या लग्ना जिविताची सुरवात तो करतना सर्वेस्पोर देव ताका आशिर्वादाने भरून दी बेसांवान नटोवन दी एक भगवंत कुटाम रुपीत करूंक जायची सगळी देणी सर्वेस्पोर देव ताका दिवन दी म्हूण ह्या वखदां आमी मागता. सांगातास म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तुमकांय सर बरें मागता आसतना आमी एकामेका खातीर मागया. आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. ह्या संदर्भार आमी सांजुदाचें पुणशेत पक्षिकेरे हांगासर मंगळाराचें नवें सुरू करूंक कुशी व्हरता. येवच्या मंगळारा तावन म्हणजे येवच्या मंगळारा 15 तारखे तावन दुखी सायबिणीच्या फेस्ताच्या त्या दिसा तावन सकाळी 9 वरार हांगासर नवें आमी सुरू करता. सकाळी 9 वरार मीस उपरांत नवें ताच्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन 10:30 भितर आमी आखेर करतले. ह्या म्हयन्यांत हांगासर सकाळी 9 वरार एक मात्र नवें आमी आसा करतले. फुडल्या म्हयन्यांत परिस्थिती पळोवन उपरांतले मेट आमी करतले. देखून येवच्या मंगळारा तावन सार्वजनिकांक सर्व भक्तिकांक पक्षिकेरेचें पुनशेत उक्तें जाता. देखून तुमी सर्वांनी ह्या पुंतळाक येसय
नोवेनाच्या मिसांत वांटिली जायसे सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर देवाची कृपा जोडीसे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता. आतां आमी सगळीं दिमी घालया. सर्वेस्पर देवाचो आशिर्वाद मागया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सौम्या हावेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. सौम्या हावेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. उजवाड तुजो पाकय मुझेर आता सता वाटेन मेटा काढून वेता. सौम्या आवेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. सौम्या आवेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां. भगीन गुरुसाचे कृपेन हेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी